Holy month. When is this April. scheduled? Election is scheduled. No, this portal is there already. We already updated all the local festivals and the important dates here. So basically, whenever they will announce elections, it will be taken into consideration that okay, they will not announce poll day on the particular that event when we have our own special like this holy day or something. In So April, what are tentative dates which are? Tentative date is not paid. When the election officially will start, Lok Sabha, is any idea I tentative? cannot say anything on that part because it is on the ECI. Whenever they will give us the schedule, we will. वोटिंग जाता आणि एक महिने तुम्ही पोस्टल बॅलेटाक दवरतात आणि ते म्हणतात की साधारण एप्रिलान इलेक्शन जावंक शकता, एप्रिल फर्स्ट वीक सेकंड वीक. सो आमी तांकां कळयलां की एप्रिल म्हयन्यान चडसो मार्च एंड किंवा एप्रिलान आमचो होली वीक आसता गोंयांत. त्या होली वीक नजरेक बी दवरून तुमी वयर कळोवचें की हांगा इलेक्शन केन्ना जावंक जाय. हो एक पॉयंट. सेकंड पॉयंट आमी जो रेज केला तो म्हणल्यार विथ रिगार्ड्स टू पोस्टल बॅलेट्स. कारण ह्या फावट आमी पळयल्यात की पोस्टल बॅलेटा खातीर कोण जिखले आनी कोणाचो सरकार जाल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. म्हणल्यार एक म्हयनो जो पोस्टल बॅलेटाचो टायम आसा हे अशें जावंक जायना आनी मागीर रोडनी खेळटात. कितल्याशा मतदारसंघांनी पोस्टल बॅलेटा खातीर आमचो सरकार जालो आहा आमी प्रत्यक्षान पळयलां. आनी मागीर रिटायरमेंट जातकच काही पुलीस ऑफिसरांक तेंच्यांनी मदत केल्ली, तांकां रिहॅबिलिटेट केलें पुलीस हातून बोर्डार कंप्लेंट ऑथॉरिटीन. सो हें जावंक जायना म्हणून आमी सांगला की डिटेल लेटर आमी तांकां धाडटले की कारण ताज्या हातान ना थंय वयर ताका इलेक्शन कमिशनाक कळोवचें पडटलें की तुमी 1-2-3 दीस दवरा आनी पोस्टल बॅलेट बंद करा. अदरवायज वोटिंगे वचच्या पयलीं गव्हर्मेंट सर्वंट वोटिंगे वचच्या तांकां पयलीं बॅलेट मारून जेन्ना ते वता ड्युटीक ताच्या पयलीं तांकां इन करून वचूं न्ही. कित्याक एक म्हयनो दवरप. गोवा बींग अ स्मॉल स्टेट चेंजीस द रिजल्ट इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी.